बोमाच्या राष्ट्रीय महामार्गावयल्या झाडांच्या सर्वेक्षणाक थळाव्यांनी खर विरोध केलो। सरकारी कामात आडखळ हाडटा म्हणून पुलिशेन कांय लोकांक ताब्यात घेतला। फाटल्या एका वर्सासावन भोमकार नियोजित रस्त्याक विरोध करीत आसात, पूण सरकार आपल्या निर्णयाचेर ठाम आशिल्ल्यान भोमकारूय आपले मागणेचेर ठाम आसात। बुधवारा झाडांच्या सर्वेक्षणा वेळार भोमकारांनी सरकार विरोधात घोषणा दीत हे काम आडावपाचो यत्न केलो, तेन्ना तांकां पुलिशेन ताब्यात घेतले। भोमाच्यान वचपी नियोजित महामार्गाक थळाव्या लोकांचो खर विरोध आसा। कांय दिसा पयलीं विरोधी नेत्यांनी भोमकारांच्या आंदोलनाक तेंको दिल्लो। तशेंच सरकारान जबरदस्ती केली जाल्यार महामार्ग आडावपाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिल्ली। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।